ते घोडलेली घोडणी सांगता कोडोन आयिल्ल्या वई कल्पन बायलांनी भुरगे तांचे रावताली सुखान तीन दोगांय नोकरी करी भुरग्याक आपल्या वाडूंक मोगान खुदचें काम करूंक कोणाचोच आदार नासलोलो घरान गांवान तांच्या शेजाऱ्याक गरीब चेडूं रावताले आपल्या कालपान वर म्हूण तांकां फोन करून दीस रात सोतायताले ह्या चेडवाक आपल्या घरान कामाक हाडूंक पळयात तांणी मनान चिंतले चेडवाक विजा काडून सर्वंट म्हूण भुरग्याक पळोवंक कामाक घालपाक हाडले वर्सांतूय काम केल्या उपरांत सुटयेक ते आयले घरा मोगान पडोन पोतून गेले गालफाच्या तेरा मोगी ताका सांगो आपल्याकूय वर म्हूण बायल्या शहराक कशें याडचें नको आसले मनान चिंतना आयली बरा दुनिया कामाक आसतना एक दीस पळयात कितें घडटा सर्वंट फोन काडिना म्हणून मन तांचें हुस्क्यान घुस्पता ल्हान भुरग्याचो हुस्को तांकां जावून बायल दोगांय घरा येता दार उगडून ती कितें पळयतली सर्वंट गोळार मेलेले आसता कोण जाय सांगत वचो जीव दिवू कारण साहित्य कितें ल्हान आसतना ते घरान तांच्या आंगणानूच वाडले घरान सर्वंट जावून भयणी भाशेन ताका मानले कित्याक गोळार मेले काय म्हूण तांकां उमाळे तुले सगल्यांक तुमकां सांगणे गोड तुमच्या मनान दवरात तुमच्यो वडचण्यो आसा तर दुनियाक तुमच्या सांगून दियात जे बरी तुमचें जिवीत सोंपून खुर्च्याक तुमच्या दुखूय नाकात आनी गालपान तुमकां आटल्यार तुमी गुन्यांवकारी करी नाका